पुराय देशात दर 5 वर्षांनी टायगर सर्वे जाता। टायगर एस्टिमेशन सर्वे खाला म्हादय अभयारण्यातल्या रानवटी जनावरांचो सर्वे जाला। 5 वर्सां पयलीं 2014त जशे म्हादय वायल्डलायफात पट्टेरी वाघांचे अधिवासाचे पुरावे मेळिल्ले तशेंच हे वर्साचे सर्वेत मेळ्ळ्यात। हे पयलीं अभयारण्यात लायिल्ल्या कॅमेरा वरवीं म्हादय अभयारण्यात पट्टेरी वाघ ब्लॅक पॅन्थर आसा हें सिद्ध जालां। हे वर्सा जाल्लो सर्वे हायटेक आशिल्लो। दरेकी 5 वर्सांनी जाता टायगर एस्टिमेशन सर्वे। शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा 2 गटांत सर्वे जाता। सर्वे खाला वेगवेगळ्या जनावरांची 50 ते 52 सॅम्पलां घेतल्यात। पट्टेरी वाघ, ब्लॅक पॅन्थर, बिबटो, सांबर, चितळ, सोंसो, साळ, गवो, खवले मांजर, रानटी कुत्रे कोंबयो, पिसय अशी रानवटी जनावरां मेळ्ळ्यात। ही सॅम्पलां देहरादून वायल्डलायफ इन्स्टिट्यूटाक व्हेरिफिकेशनाक धाडटले। म्हादय वायल्डलायफ सँच्युरीचे आरएफओ प्रकाश सालेलकरान सर्वे विशीं खोलायेन सांगलें। हातूंत मेळिल्ले प्रत्येक स्कॅट जावं प्रत्येक खुणा हाजें GPS रिडींग घेवन बाबा ह्या जाग्यार ती मेळ्ळी अशा प्रकारे आमी नोट करून आमचे फॉर्म्स भरतात आनी ते फॉर्म्स हाडून सबमीट करतात। हे फॉर्म्स सगळे सर्वे कंप्लीट जाले काय हे सगळे फॉर्म्स आसा ते वायल्डलायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया वेतात। थंय हांची एनालिसीस जाता स्कॅटांची, म्हळ्यार जो गूद वाघाचो मेळ्ळा किंवा ताजी बाकीचे आनी कितें मेळ्ळा, खाल्ले जनावरांक खाल्ले वचून जर सायन्स मेळ्ळा जाल्यार ताजें एनालिसीस जाता आनी ताजे वयल्यान डिसायड करतात की ह्या स्कॅटा भितर टायगर कितले आशिल्ले आनी हे कितले आशिल्ले। हांचेर हे तरेन सगळे डिटेल्स बरयल्ले आसतात। हे सर्वेक लागून वाघ आनी हेर जनावरांचो रानांतलो अस्तित्वाचो समतोल कळपाक बऱ्याक पडटा। तशेंच लोकवस्तीत तांचो वावर वाडपाक शकता काय कितें ताची कल्पना येता। की वाघ जितले आसात तांकां खावपा सारकी खावड रानाक आसा काय ना, काय ही कमी जाता काय चड आसा। चड जाता, जर चड जाता जाल्यार ही कित्याक चड जाता हें पळोवपाक जाय। जर कमी जाता जाल्यार कित्याक कमी जाता ती पळोवपाक जाय। आनी जर कमी जाली जाल्यार वाघाचो प्रादुर्भाव लोकवस्तीचेर जावपाची शक्यता आसा आनी ही शक्यताय पडताळून पळोवपा खातीर आमी ही सर्वे करतात। आतां मेरेनचे आपले अणभवाचे आनी कॅमेरांनी ट्रॅप जाल्ले फोटवांचे एकंदर म्हायती वेल्यान 70त 5 पट्टेरी वाघ आसूं येता अशें आरएफओ प्रकाश सालेलकरान सांगलें। 70त म्हज्या मता प्रमाण 5 वाघांचो संचार आसा तो मागीर येवन वचून आसूं किंवा कंटिन्युअस आसूं पूण 5 वाघांचो संचार म्हादयच्या वायल्डलायफ सँच्युरींत आसाच आसा। बाकी जर तांची जर खाणावळ जर नाशिल्ली, जर खाणावळ काबार जाल्ली जाल्यार वाघ हांगा रावत नाशिल्ले, ते वतले। सद्याक तरी म्हादय वायल्डलायफ सँच्युरीत प्रे आनी प्रेडेटर जनावरांचें प्रमाण समतोल आसा हीच समाधानाची बाब। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।